थोडेच ते मातशे बंद उरता कितें म्हयनोभर वयता आनी परत मागीर आपूण परत फुलता अशें तेजें हें म्हणटकीर फुलाचें पळय कितें आसा फुलां पिण्णीक आसा ही पळय सारकी जे देवाची पिण्णीक आसा तशी पिण्णीक आसा हें आहा पळय सारकी सरपाची पातीं आसता तेका पळय ती माळपाक जावं घरान दवरता ना घरा ना हीं फुलां माळेक येना ती फक्त देवस्थाना वापरप अशें कोणें हाडून लायल्लें हय लायल्लें बरी वर्सा तेका म्हळ्यार आमचे बुद्दी करून लायल्लें पण अशें वर्सांतल्यान कितले फावटी फुलता बीन काय वर्साच्यान म्हाका दिसता 10 फावटी फुलतालें तें 10 फावटी फुलता हय फुलता तितल्या बंद पडटा तें कितें म्हणटा फुलाक शिवलिंग आं शिवलिंग म्हणटा तेका शिवलिंग आं शिवलिंग हय न्हू हें आतां फळ जालें न्हू तेका कितें तयार जालें भायल्यान तेका येयना कोंब येयना तेका फक्त बियाची हें जाता फळां बी जाता आनी ते बी मरे ते बरे पद्दतीन ते घातल्यार ते किलोन दिता म्हळ्यार शेणान बिनान जर घातली जाल्यार आमी किलोन काडटा ते सगळे शेणाचेर किलोन काडले ह्या वाठाराक आनी खंयचे आसा खंय तें झाड आपण किंचित ती गोंयान खंय लागता थंय लागता किंचीत आसा मग आमी आतां सप्लाय केल्या खूब देवळांनी आमी केल्या हांगसरल्यान हय रोंपे काडून